धर्मदूतांचो इतिहास अवेस्पर 16 वळी 1 ते 40. तिमोथ पावलूच्या आनी सिलासाच्या सांगाता वेता. मागीर पावलू देर्बेक आनी उपरांत लिस्त्राक गेलो. थंय तिमोथ नांवांचो एक शीस आसलो. ताची आवय भावार्थ दवरलोली जुदेव बायल, पूण ताचो बापूय ग्रीक. लिस्त्रेंत आनी इकोनिमान आसलीं तीं आमची भाव भयण ताचें बरें उलयतालीं. पावलून ताका आपणा बराबर व्हरूंक येवजिलें. देखून थंय जियेतोल्या जुदेवां पासत ताणें ताची सुनोत केली, कित्याक ताचो बापूय ग्रीक म्हूण सगळीं जाणो आसलीं. नोगरांनी भोंवतना जेरुसल्याक धर्मदूतांनी आनी जाणट्यांनी थाराव घेतलोले तांची खबर ताणें तांकां दिली आनी पाळूंक जाय म्हूण सांगलें. हे भाशेन त्यो पवित्र सभा ओदीक भावार्थान मजबूत जाल्यो आनी दिसान दीस तांची संख्या वाडोवन गेली. पावलो दिश्टावेंत एका मासेदोनियकाराक पळयता. फ्रिजियेंत आनी गालासियाच्या प्रांतांत भोंवल्या उपरांत देवाचें उतर आजियेच्या प्रांतांत परगोट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडबारलें. मिसिएचे शिमेर ते पावले तेन्ना ती उतरून ते बिथिनियेंत वचूंक करताले, पूण जेजूच्या आत्म्यान तांकां वचूंक दिवंक ना. म्हणटच मिसियेंतल्यान भोंवन ते त्रोआसाक गेले आनी एके राती पावलून एक दिश्टावो देखलो. मासेदोनियाचो एक मनीस उबो आसलो आनी ताचे लागीं अशें मागतालो, मासेदोनियेक येवन आमकां आदार दी. हो दिश्टावो देखल्या उपरांत रोखडेंच मासेदोनियेक वचूंक आमी बंदोबस्त केली, कारण तांकां शुभ वर्तमान दिवंक देव आमकां आपयता म्हूण आमकां खात्री जाली. लिदिया भावार्थ धरता. त्रोआसा थावन तारवार बसून आमी नीट सामोथ्रासियाक गेल्या आनी दुसऱ्या दिसा निएपोलीक आनी हांगा थावन आमी फिलिपीक पावल्या. त्या मासेदोनियाच्या जिल्ल्याचे ते मुखेल शार आसलें आनी रोमकारांचो एक जमो थंय रावतालो. ह्या शारांत थोडे दीस रावल्या उपरांत सोनवारा दिसा आमी त्या शाराच्या दारवंट्या भायर नोदेशीं गेल्यो, कित्याक ती मागणें करची सुवात म्हूण आमी आयकलें. आमी थंय बसल्या आनी जमातीक आयल्या बायलां कडेन उलोवंक लागल्या. तांचे मदें लिदिया नांवाची देवाक भजपी एक बायल आमकां आयकताली. ती तियातीरा नोगरांतली आसली आनी थंय जांबळ्या रंगाच्या लुगटांचो धंदो करताली. पावलो सांगतालो तें आयकूंक सोम्यान तिचें काळीज उगडलें. तिका आनी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिल्या उपरांत तिणें आमचे लागीं अशें मागलें, हांव खरेपणी सोम्याचेर भावार्थ ठेवतां म्हूण तुमी मानून घेतल्यां जाल्यार आमगेर रावंक येयात. आनी आमी वचूंकूच जाय म्हूण तिणें नेट केलो. पावलू बंदकोणींत. एक दीस आमी मागणें करूंक वेताना आमकां एक गुलाम चेडूं मेळ्ळें. ह्या चेडवाक पारकूंचो गूण आसलो आनी नशीब पारकून आपल्या धोनयांक ताणें खूब दुडू जोडलोलो. पावलूचे आनी आमचे फाटल्यान येवन तें बोब मारून म्हणूंक लागलें,
हे मनीस भोव ओरत्या देवाचे चाकोर. सोडवणीची वाट ते तुमकां पोरगोट करतात. जायते दीस ते अशें करीत आसले. शेकी पावलो बेजार जालो आनी वळोन त्या आत्म्याक म्हळें, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका हुकूम घालतां, ताचे वेलो भायर सोर. आनी त्याच वेळार तो भायर सोरलो. त्या चेडवा वरवीं आनीक दुडू जमोवचो आपलो भरवासो संपलो तो पळोवन ताच्या धोनयांनी पावलूक आनी सिलासाक धरले आनी चौकेर अधिकाऱ्यांशी ओडून व्हेले. आनी तांकां मुन्सुबीदारा मुखार उबे करून म्हणलें, हे मनीस जुदेव आनी शारांत ते उचांबोळाय करतात आनी आमी रोमकार म्हणटोच आमच्यान मानून घेवंक जायनात, न्हय म्हूण पाळूंक जायनात तसल्यो रिती संवयो शिकयतात. उरपोंज पावलूच्या आनी सिलासाच्या आंगार आयली. मुन्सुबीदारांनी तांची ओसरां पिंजून काडलीं आनी तांकां जेरबंद मारूंक लायलें. खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बंदकोणींत घाले आनी तांचे बरे भाशेन राखण करूंक बंदकोणीच्या राखणदारांक फर्मायलें. हुकुमा प्रमाणें ताणें तांकां बंदकोणीच्या भितरल्या कुडांत दवरले आनी तांचे पांय लांकडा खोडयांनी घालून घोट केले. सुमार मोद्यांनीर पावलो आनी सिलास मागणें करताले आनी गायोनां करून देवाक वाखाणताले. तें दुसऱ्या कैद्यांनी आयकलें. ओचीत एक व्हड धोरण काम जाली आनी बंदकोण बुन्यादी सोयत हाल्ली. रोकडीं सगळीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगळ्यांच्यो सांकली पडल्यो. बंदकोणीचो राखणदार जागो जालो आनी बंदकोणीची दारां उक्तीं जालीं पळोवन आनी कैदी पळून गेले म्हूण समजून तोरवार भायर काडून तो आपलो जीव काडूंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, तुका कांयच वायट करिनाका, आमी सगळे हांगाच आसा. राखणदारान दिवे हाडूंक लायले. मागीर तो ताकतीन भितर गेलो आनी सगळोच कडकडून पावलूच्या आनी सिलासाच्या पांयां पडलो. आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हणलें, सायबानो, म्हाका तारोण मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? तांणी ताका सांगलें, सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारोण मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलेल्या सगळ्यांक सोम्याचें उतर तांणी पोरगोटलें. रातच्या त्याच वेळार तांकां व्हरून ताणें तांची चवनां धुलीं आनी थंयचे थंयच ताणें आनी सगळ्या ताच्या कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत ताणें तांकां आपल्या घरा व्हेले आनी जेवण वाडलें आनी देवाचेर भावार्थ दवरूंक आपणाक फावो जालें देखून सगळ्या आपल्या कुटुंबा बरोबर खुशाली केली. दुसऱ्या दिसा मुन्सुबीदारांनी हो हुकूम दिवन नायकांक धाडले, त्या मनशांक सोडात. राखणदारान पावलूक सांगलें, तुमकां सोडात म्हूण सांगून मुन्सुबीदारांनी हुकूम धाडला. म्हणटोच आतां भायर सरून तुमी शांतीन वचात. पूण पावलून तांकां म्हणलें, आमी रोमी नागरीक जावनूय तांणी आमकां सोबेमाजार मार दिलो. न्हीद करिनासतना आमकां बंदकोणींत घाले आनी आतां गुप्ती आमकां सोडूंक सोदतात. अशें जावं नजो. आपुणूच येवन तांणी आमकां भायर काडचें. नायकांनी हें मुन्सुबीदारांक कळयलें आनी पावलो आनी सिलास रोमी नागरीक म्हूण तांकां घुमतोच ते भियेले.
आनी आपूण खाशा येवन तांणी तांकां बंदखणींतले भायर काडले आनी तें शार सोडून वचात म्हूण मागलें. बंदखणींतले भायर सरून पावलू आनी सिलास लिदियेच्या घरा गेले. थंय भाव भयणीक ते मेळ्ळे आनी तांकां धीर दिवन तांणी आपली वाट धरली.